आशिल्ले की सगळे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे लॉ आसतना सुद्धा म्हणजे ते लॉज फाटल्यान घेवचे पडले. खूप मोठे आंदोलन जालें. खूप सेन्सिटीव इश्यू हा. त्या खातीर म्हजें कांयच म्हणणें ना. हितूर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, इवन द WRD डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट आनी बीइंग अ चीफ मिनिस्टर एज अ मी म्हणटा तसो हितूर सगळे इन्वॉल्व जाल्या शिवाय हे बील जे आसा हे पास जावपाक शकना. म्हणून दुसरी गजाल हितूर थोडोसो टेनन्सी हाजोय विशय जो आसा हो लक्षांत घेवचो पडटलो. जाल्यार आमी फाल्यां जर पास केलें म्हटलें जाल्यार रोखडेंच हे तेणी आतां जशें म्हटलां की कमर्शलायज करपाक सुरवात केले, भायल्यो बिझनेसमॅनांक हाडून दिवपाक सुरवात केले. हे सगळें हातूंतल्यान सुरवात जातलें. तेणी मांडला बरो आसा विशय, कांयच हरकत ना. हो आमी गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन आसा कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मिंग सुरू जावपाक जाय. आतां पयली स्टेप FPO फॉर्म करपाक सुरवात जाला. फार्मर्स प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन्स. स्पीकर सर कितें आदारण न्हू चिकन एंड द एग प्रॉब्लेम. आतां फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन जर आमी करता जाल्यार वी आर टॉकिंग कम्युनिटी फार्मिंग. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग केन्ना? हांव हांगा आहा, जाणटो जाला, म्हजी भुरगीं गेलीं लंडनाक आनी म्हजे कडेन शेत आहा येदें व्हडलें. तें शेत हांव तुका दिवंक सोदना कित्याक तें शेत तूं हडप करतलो. सो सरकार मदीं उरता, येता आनी भायलो पसून मनीस जर आयलो जाल्यार ताका कल्टिवेट करूंक दिता. हातूंत टेनन्सीचो इश्यू ना. टेनन्सी जंय आहा थंय डिफरंट इश्यू जाता. सो स्पीकर सर मिक्स करूंक जायना हातूंत. बट एट द सेम टायम वेन चीफ मिनिस्टर स्पीक्स अबाउट फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन ही इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी फार्मिंग. कम्युनिटी फार्मिंगाचो कॉन्सेप्ट जालो तो. तूं सगळ्यांक बरोबर घेवन आतां कितें जालें शेतकरी येत नात. तूं म्हाका बार्देसान सांग वॉट इज द आन्सर. खंय आहा शेतकरी? शेतकरीच ना. सगळे शेतां भरपाक सोदतात. मागीर शेतकरी खंय गेलो थंय? स्पीकर सर आतांचे यूथ आमी पयलीं ट्रेनिंगा खातीर 30 एप्लिकेशन मागली आनी ती 30 एप्लिकेशनां मागली भुरग्यांक शिकोवपाक कॉन्ट्रॅक्ट हेजे आपले फार्मिंगा संबंदी मडगांवां. आयले आमकां 62 भुरगे डबल आनी ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट्स हे भुरगे सगळे आयले आनी ते आतां हे फार्मिंगा भितर सरता. आमचे गोंयचे लोक, गोंयचे भुरगे आमी तांकां एनकरेज करतात. तेणी भुरग्यांनी हे आतां फुडली जी आसा शेतां पाड सगळें तेणी पळोवची म्हणून. आनी तो कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट ना. तूं कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग? स्पीकर सर आमचे भुरगे आसा फार्मिंग म्हणल्यार कितें म्हणटा ना हें ना तें ना न्हू. आतां भुरगे येता येता आमी एनकरेज करता. मागीर तशें जाल्यार क्लियर सांग कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक नाका म्हणून सांग तूं आमकां. बरें स्पीकर सर सरकारान सांगून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक नाका. आतां हांव हाजेर फोर्स करता डिव्हिजन करूया हाजेर. पळोवया हाजेर नीती आयोग तुमी कितले मानता ते. पळोवया. हांव एक शेतकरी मागीर कितें उलयता मंत्री कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्टूच नाका म्हणून. स्पीकर सर हांव एक्सप्लेन करता न्ही सांगलां 2 मिनटां. Under Rule 16 of Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor ayes. Aye. The sitting of the House of the extended by 1 hour. स्पीकर सर हांव उलयतालो FPOचेर. तेणी वांगडाच तो विशय वेगळे कडेन येयलो. हांव तितूर म्हणना गोंयांत 90% फार्मर जे आसा दे आर द मार्जिनल फार्मर्स. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 हेक्टर. तेणी जे सांगलें एक मेर म्हाजी, दुसरी मेर दुसरी, तिसरी मेर तिसऱ्याची. स्वताची असली जाल्यार तशीच आसा, टेनन्सी असली जाल्यार तशीच आसा, थोड्यो देवस्थाना कडेन जमनी आसा तेंचीय शेतां आहा. अशें वेगवेगळ्या कंपोनंटांतल्यान शेतां आसा. हांवें कित्याक म्हटलें हांवें आतां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेरूय येता. हांवें फक्त जो FPO कित्याक म्हटलो फर्स्ट टायम गव्हर्मेंट हॅज टेकन द इनिशिएटिव्ज. डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, नाबार्ड हांच्यांनी मेळोन FPO फॉर्म करपाक सुरवात केल्या. फार्मर्स प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन. कोणाची ही ऑर्गनायझेशन? जे शेतां लायताले जांकां इंट्रस्ट आसा अशा पद्दतीन घेवपाक. 12 तालुका लेवलाचेर 12 FPOज आमी फॉर्म करता. आतां पर्यंत 6 FPO फॉर्म जाल्या. कोणाकूच भायर उडयना इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जे कोण नाबार्ड भितर इंटरव्हीन जाला आनी तेंच्यांनी 12 फॉर्म करता. ओके. म्हाजें म्हणणें आसा की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हाडटा आसतना FPO जो आसा सगळे FPOक न्ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बिलूय हाडचें. कम्युनिटी फार्मिंग जो म्हणटा पळय न्ही आतां सपोज भितरले 4 जाण फार्मर जर रोयना
1 लाख स्क्वेअर मिटरांतले 4 जाण रोयना जाल्यार FPO कॅन टेक द इनिशिएटिव्ह उरलेल्या 4 जाणांचे रोवपाक. म्हणजे दोनूय गजाली ज्यो आसा पळय न्ही, कम्युनिटी फार्मिंगूय जातलें आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगूय जातलें. त्या खातीर ताजेर कशें जातलें दुसरी गजाल तेच बील हाडपाक जें म्हणून सांगला तुका हांवें. म्हणजे तितून तो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ना वी आर इन फेवर. हांव परत सांगता, वी आर इंटरेस्टेड. हांवें ना म्हणूंक ना, बट हे फ्रेम करता आसतना ताका कम्युनिटी फार्मिंगूय तितून घालचें पडटलें. त्या खातीर हांवें म्हणलां मरे तशें ते स्पीकर सर हो जो परत एका फायनान्शियल इम्प्लिकेशनूय आसा हेका. आनी त्याच्याच खातीर म्हणजे त्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे कोमुदिदाद आनी इतर लँड ज्यो आसा हांचोय विचार करपाक जाय. स्पीकर सर, आमी एकंदर सगळ्या गोष्टींचो विचार करता आनी परत फुडली असेंब्ली येतली पळय न्हू तेन्ना आमी बील जे आसा व्यवस्थीत बील आमी इंट्रोड्यूस करता. सो एश्युरन्स इज नेक्स्ट असेंब्ली सेशनान बिल इंट्रोड्यूस जातलें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉचें. स्पीकर सर, आमी खंयचो डिपार्टमेंट करतलो ना खंयचो डिपार्टमेंट करतलो स्पीकर सर? लॉ डिपार्टमेंट कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचेर म्हाका गॅरंटी लागना. डिपार्टमेंट इज नॉट पॉसिबल. एग्रीकल्चर मिनिस्टराक इंट्रस्टूच ना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग. ताणें सांगिल्लें हांगाच बरें आहा म्हणून सगळें. सरकाराक इंटरेस्ट आसा. सगळे बरें आहा म्हणून. सगळे आतां नवे लोक येता हे येता. मंत्री जातकर चड फार्मर जाल्यार सर, हे सरकार आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाच्या उद्देशान काम करीत आसा. म्हणून आमी म्हटला की सरकार बरो आहा. स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी फार्मिंग हेका आमी खूब महत्व दिता. आनी हे महत्व दिता आसतना आमकां परत एकदां शेतां रोवपाची गरज आसा हें आमकां खबर आसा. आनी तेकाच लागून आमी एग्रीकल्चर बील जे फाटलें इंट्रोड्यूस केलें, बॅन ऑन एग्रीकल्चर लँड, हे पयले स्टेप आसा आमचो. निदान गोंयचे भात शेती जी आसा पळय न्ही हे कोणीच विकले वयचे न्ही हे बील पयलें इंट्रोड्यूस केला. स्पीकर सर, दुसरें हरीत गोंय जें उरपाक जाय तो म्हणटा आमकां तितकोच इंट्रस्ट आसा. जे शेतां भरतात रस्त्याक तेकोनची तांचेरूय आमी बॅन केला. हाज्या फुडें म्हणजे तेंच्यांनी जरी ऑलरेडी कारवाई जावपाक सुरवात जाल्या, बऱ्याच जाणांची डॅमोलिशूय जाली. ती हाज्या फुडें शेत भरून तेजेर दुकानां बांदची न्ही, पंचायतींनी तेजेर नंबर दिवचे न्ही. म्हणजे कोर्टान न्ही, डेप्युटी कलेक्टरूच डॅमोलिश करतलो शेत भरून बांदलेलें. ती आतां तरी कोणी अशा पद्दतीचे विकतूय घेवचे न्ही. आनी आसत जाल्यार ते आमी परत डॅमोलिश करचे. आपलें शेत जर आपल्याच्यान रोवपाक जायना आसत जाल्यार म्हाका दिसता त्या भागातलो FPO जर आसत फार्मर्स आतांच्या घडीक सांगता, पण आमी सेकंड आमचे लॉ डिपार्टमेंट जे आसा हे बिल व्यवस्थित तेन्ना मात परत विरोध करपाक सांगू नाकात. नाजाल्यार नेक्स्ट सेशनान लॉ डिपार्टमेंटाक हाडूनी तेच सांगता मरे. तेन्ना मागीर विरोध करपाक सांगू नाकात. जाल्यार कसले बिल म्हणून एग्रीकल्चर बिलाचेरूच थोड्या जाणांनी विरोध केला फाटले फावटी. कसले बिल आमकां जे इंट्रस्टान बिल आहा पळय न्ही रे तेकाय विरोध करपी लोक. सर, हे बिल जावचे पयलीं फायनलायज जावचे पयलीं लॉ मिनिस्टरान जर एकदां इवन इन्फॉर्मली आमकां आपयलें वायट जावचें ना. आमकां इंट्रस्ट घेवन करता आमी. त्याने फाटी घेवचें ना. हांव फाटी घेता विथ दीस एश्युरन्स दॅट इन द नेक्स्ट सेशन इट वील कम. नो प्रॉब्लेम. माननीय आमदार श्री विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा, क्रुज सिल्वा, तुम्ही तुमचा फाटी घेता. हांव फाटी घेता. एक मिनिट आयक स्पीकर एक मिनिट फाटी घेता. हांव रेझोल्युशन फाटी घेता. ओके. ऑन चीफ मिनिस्टर्स अश्युरन्स Yes. की नेक्स्ट सेशनाक लॉ मिनिस्टर वील एडॉप्ट दिस बिल ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट. इंट्रोड्यूस न्यू बिल इंट्रोड्यूस नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन Okay. नेक्स्ट इयर न्ही नेक्स्ट सेशन. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? तांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. मान्य ना ताणें ना म्हणचें. आगळचे टेनसी म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. मालक जाल्यार राव फाटी घेतलो न्ही. विजय सरदेसाय फाटी घेतलो न्ही. आगळचे टेनसी ऍक्ट जो आसा त्याच्या 1976 त्याच्या अंडर आमदार श्री गणेश गांवकर. नेक्स्ट रेझोल्युशन श्री गणेश गांवकर. खूब डिस्कशन जालें न्ही आमचें. डिस्कशन जालें. माननीय मुख्यमंत्र्यान ताका आश्वासन दिलें. बाकी ताका सांगलें ताणें हय म्हणलें न्ही. विशय जालो न्ही. तुम्ही सांगला गणेश गांवकर. स्पीकर सर, गणेश गांवकर. श्री गणेश गांवकर. फाटी घेतलो. घेतले रेझोल्युशन फाटी घेतलें.
Speaker, sir, I move the following. Yes. This House strongly recommends the government to make provision for political reservation in the Goa Legislative Assembly for the scheduled tribes of Goa. As per the census of 2011, scheduled tribes constitute 10.23% of Goa's population. This community deserves to be brought into the mainstream, needs support to make the community more educated as well as empowered, and hence needs a larger political representation to achieve the same. येस. ठराव सभागृहासमोर असा. पुढे या तुम्ही. स्पीकर सर, एसटी समाजाची एक प्रमुख मागणी जावन आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची. सांगपाचें म्हणल्यार हो समाज 1968 ओबीसी कॅटेगरीन आसलेलो, पूण जेन्ना वाजपेयीजींची सरकार आसलेली सेंटराक तेन्ना 2003 वायड ऑर्डर डेटेड 12 एप्रिल 2003 तीन कम्युनिटी ज्यो गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्यो गोवा सरकारान शेड्यूल्ड ट्रायब्स म्हणून डिक्लेअर केल्यो गोवा स्टेटीन. आनी तेन्नाच्यान ही कम्युनिटी झगडत आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक. सांगपाचें म्हणल्यार एज पर आर्टिकल 330 and Article 332 of Constitution of India provide for reservation of seat for SC, ST respectively in the House of People and Legislative Assembly of State. ही खरी म्हळ्यार गजाल जावपा जालेली आनी गोंयांत सादारण 10.23% लोक जे पळय आसा ते एसटीचे आसा. आनी हें रिजर्वेशन जर जातलें जाल्यार आमकां अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 2002 डिलिमिटेशन कमिशन needs to be constituted to determine the number of seats that needs to be reserved for ST category in Goa. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी त्याच्या सरकाराचे आभार मानता. कित्याक लागून ते सांगता की ऑलरेडी मे म्हयन्याचे 24 तारखेक ट्रायबल डिपार्टमेंटान मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड जस्टीस दिल्ली ऑलरेडी बरयलें तांकां की हें डिलिमिटेशन कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करपाक. आनी म्हाका म्हाजी सगळ्या माननीय सदस्यां कडेन एक मागणी आसा की ह्या रेजोल्युशनाक सगळ्यांनी एकमुखान युनॅनिमसली हें रेजोल्युशन पास करचें आनी ह्या समाजाक हो बेनिफीट दिवचो. थँक्यू सर. येस. श्री विजय सरदेसाई. स्पीकर सर, हो इश्यू हांवें लास्ट असेंब्ली सेशनान घेतिल्लो आनी म्हाका दिसता हो इश्यू आतां असो आहा की हें डबल इंजीन सरकाराचो इश्यू हो. ह्या सरकारान वयल्या इंजिना कडेन धुकलून तें पास करूंक जाय. हें रिजोल्युशनाक म्हजो सपोर्ट आहा, पूण रिजोल्युशन घेवन कांय जावचें ना. हें वस्तुस्थिती आहा की हे रिजोल्युशनाक कसलोच अर्थ ना. तुमी थंय वयर फॉलोअप करून घेवचें पडटलें आनी क्लियर कट अश्युरन्स दिवचें पडटलें की 2024 इलेक्शनाचे पयलीं हें जाता काय जावचें ना हें सांगचें पडटलें. स्पीकर सर, हांव हातूंत मेरिट्स डिमेरिट्साचेर वचना, कित्याक होच इश्यू गेल्या सेशनान हांवेंच घेतिल्लो. सो म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू लूक इन टू एनी अदर थिंग बिकॉज आय एग्री, आय सपोर्ट द रेजोल्युशन, बट आय फील दिस रेजोल्युशन इज गोइंग टू हॅव नो वेट unless you move things at the center, and if your double engine works, you get it done. If it can't be worked, 2024 जाता हो जायना ते सांगा तुम्ही. हॅलो सर. Mr. Speaker, I am supporting this motion. The only thing is what आमचे ST community आसात they mood गोंयकार, and we need to protect these people because they are the ones who are the underprivileged. सगळ्यान दुसऱ्यान फायदो घेवन दुसऱ्या जाग्यार पावले. So I am supporting this, that we should give them not only this monetary benefits reservation but also this kind of a reservation so they get empowered आणि वयर सोडपाचे. श्री विरेश बोरकर. this motion. स्पीकर सर, रिजर्वेशन हे जावपाकूच जाय, पण म्हाजे कडेन एक एलक्यू आसा. म्हाका तेजे प्रश्नूय जाय की तितून कितें आसा तें वाचून दाखयता. वेदर द आयडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ ट्रायबल एरिया शेड्यूल एरिया हॅज बीन कंप्लिटेड. स्पीकर सर, आन्सर आसा देर आर नो सच ट्रायबल एरिया
schedule area identified and notified in the state of Goa. हेजो आतां रिसंट हांव नको कितें येयला तो इम्प्लिमेंटेशन बट म्हाका दिसना अजून पर्यंत जाला कशें. दुसरें, if not, the reason the areas are not notified as per the Constitution of India within the state. Answer asa the schedule type. शेड्यूल एरिया आणि पॉलिटिकल रिझर्वेशन वेगळो विषय. स्पीकर सर कित्याक लागून सांगता, कित्याक जेन्ना पॉलिटिकल रिझर्वेशन आमी मागता तेन्ना खंयची शेड्यूल एरिया आसा ती नोटिफाय जावपाक जाय. हो एलिक्यू नंबर 13C आसा, स्टार्ट एलिक्यू नंबर 13C. 1907-2022. बेजीक कितें आसा स्पीकर सर की जेन्ना नोटिफाय जावना केन्ना पर्यंत जातले नोटिफाय. आमी सगल्यांकूच जाय की ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्ली आनी तांकां जो ट्रायबल रायट्स आसा तो मेळिल्लो. सो हो मेजर पॉयंट आसा वेरीन, कित्याक आमच्याय मतदारसंघात ट्रायबल एरिया आसा आनी सगल्यांच्या मतदारसंघात खुबशे मतदारसंघांनी ट्रायबल एरिया आसा त्यो नोटिफाय जावपाक जाय आनी ते सेव जावपाक जाय. कितें जाता तितून मागीर कितें ना कितें चेंजीस जाता. आतां आनीक तितून हें आसा द टायम फ्रेम बाय वीच द आयडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरिया शेड्यूल एरिया विल बी कंप्लिटेड. द टायम फ्रेम कॅनॉट बी विवड, म्हणजे सांगू शकना म्हणटा टायम फ्रेम कितलो लागतलो. सो हेजो हे अर्थ इतलो आसा की अजून पर्यंत काय फ्रेमूच जाल्ली ना आनी कितली ट्रायबल एरिया आसा, खंयची ट्रायबल एरिया आसा ती नोटिफाय जाल्ली ना. सो ही पयलू नोटिफाय जावपाक जाय आनी रिजर्वेशन मेळपाक जाय. रिजर्वेशन समज आमी डिमांड करीत रावले आनी हे फाल्यां समज परत सेम सेंटरांतल्यान सेम येयलो की नोटिफिकेशन जावकूच नोटिफायडूच करूं ना तुमी, परत ब्लेम येतलो स्टेट गव्हर्मेंटाचेर आनी स्टेट गव्हर्मेंट कितें करताली. सो हे जे जितले जागे आसा ट्रायबल एरियाचे आनी हे नोटिफिकेशन आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आमी सपोर्ट करता हे रेजोल्युशनाक. लास्ट टायम डिस्कशन जाले. आमी परत एकदा मागता की रिजर्वेशन बेगांच्या बेगान हितून आन्सरूय येयला की चार कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा म्हणून हे करपाचे, बट खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज ते अजून कांय इम्प्लिमेंट करूं ना. आनी ट्रायबल खंयचे एरिया कर तो सानंद रे म्हणटा करा, म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना, कित्याक आमच्याय हितून सायजेबल ट्रायबल एरिया आसा, कांयच प्रॉब्लेम ना. खंयची एरिया नोटिफाय. प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा आयज खंयची एरिया आतां सानंद्रेन बसून आसा नाल्यार अजून पर्यंत कितले जाण सानंद्रे. आयज आमची शिरगांव पालेम कुर्का बांबोली विलेज पंचायत आसा, ते विलेज पंचायतींत सायजेबल अमाउंट ऑफ ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा, मात नोटिफाय करूंक ना. कित्याक करूंक ना, कित्याक तो जागे आसा ते सेव उरपाक जाय, ते ट्रायबलां कडेन उरपाक जाय. स्पीकर जर हे ट्रायबलां कडेन उरपाक जाय, हे कित्याक करिना, कित्याक फाल्यां हे जागे विषय मिक्स करता ना. विषय तो मिनिस्टर आसा फाटल्यान मिनिस्टर बोलला तो एक विषय सांगता, ताका आन्सर दिला हांवें. फाटलो मिनिस्टर जो आसा तो कितें तरी सांगता म्हणून म्हाका आन्सर दिवचो पडलो, नाल्यार हांव आन्सर दिवपाक नासलो, हांव बसपाचो आसलो. स्पीकर सर हांव फक्त पर्सेंटेज सांगता की अशे अशे मतदारसंघ आसा म्हणून. ट्रायबल शेड्युल्ड एरिया आणि रिझर्वेशन्स हितून दोन्ही वेगवेगळे विशय. स्पीकर सर, प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमचे सर गणेश गांवकारान मांडलां ताका सपोर्ट करपाक हांगसर उबो आसा. स्पीकर सर, कितलीं वर्सां जालीं गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली जे एसटी रिजर्वेशन मेळपाक जाय आसलें तें आजून पासून मेळोंक ना. कितले आमचे जेन्ना आमकां एसटी स्टेटस मेळ्ळो 2003, 20 वर्सां सुमार जालीं, पूण आयज पासून जे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय आसलें तें आजून पासून मेळोंक ना. हांव मागतां जे आमकां स्टेटस जे एसटी समाजाक दिवपाक जाय, कित्याक जे आमचे कितले ऑर्गनायजेशन आसा, जो संस्था आसा, ताणें कितली रिप्रेझेंटेशनां दिली आमची गोव्हर्मेंटाक, गोवा गोव्हर्मेंटाक, तशेंच स्टेट सेंट्रल गोव्हर्मेंटाक, पूण आयज पासून हाचो कांय निकाल येवंक ना. हांव आमच्या सेवाक लागीं मागतां ताणें जाता तितले बेगीन जे आमचो एसटी जे रिजर्वेशन आसा ते आमकां दिवचें. बाकीची जी आमची रिजर्वेशनां आसा जावं पंचायताक जावं ZP जावं म्युनिसिपालिटी ही जाल्ली आसात, पूण असेंब्ली जे आमचे रिजर्वेशन मेळपाक जाय तें मेळोंक ना. हांव जाता तितले बेगीन आमचे सीएमान हें आमचें लक्ष घालचें. तशेंच MLA आसा, स्पीकर सर आसा, गोविंद सर आसा, गणेश गांवकार हांवूय आसा. जाता जाल्यार आमकां घेवन वो आमचे जायते आमचे MLA आसात तेवूय आमकां सपोर्ट करतात. वा वेन्सी आसा, विजय आसा, बाकीचे सगळे आमकां सपोर्ट करता आनी म्हाका सगळे सपोर्ट करतले. एक डेलिगेशन घेवन जाता तितले बेगीन आमकां सेंट्रल मिनिस्टराक वो कन्सर्न जे
गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा ताका मेळोन जाता तितले बेगीन हें आमकां रिजर्वेशन हाडून आमच्या समाजाक न्याय दितलो म्हणून हांव सीएम सराक देव बरें करूं म्हणटा. The private members resolution passed by our colleague Shri Ganesh Gaonkar. Because sir, last time muge star question alle ejir and we had explained very clearly. So I will not go in detail. But why? Scheduled tribes je ha temka political reservation जावपा जाय with a deadline. ये बिस्ते वयल्या वयर ये बिल घान तेमकां थिंग चोयताय तांकां आश्वासन दिवपाक गरज ना. बिला एश गरज नासली आज. It is possible to be done in 2024. कित्याक हे बिल घेवन जर तरी घालपा जाल्यार it is the matter just of your own government which is there in the central to ensure that you are doing it. हे मध्यमांतल्यान ह्या बिल पास जालें जाल्यार तुम करून दितले 2024 पयले. So the resolution pass जालें जाल्यार. So the whole thing is, Speaker sir, yes, scheduled tribes need reservation and it has to be done and we support this resolution over here. Cruz Silva. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by Sri Ganesh Gaonkar. Sir, scheduled tribes of Goa, ye amka Goa legislative politically तांकां तेंगे reservation मेळपाक जाय. हांव हे resolution हांव support करता. Speaker sir, I rise to speak on the private members resolution moved by Ganesh Gaonkar. I think most of the members have spoken, and there is, in the last assembly session, we have all spoken. Soglani view mandlay, tuye view mandlay. Just as a follow-up, Speaker sir, 19 July mugele ek LAQ number 127, which I had tabled to the Honorable Tribal Welfare Minister. हें हांव एक शेअर कोता. हितून हांवें कितें हेच सेशनाक कित्याक गेले ते सेशनाक सांगलोलें की आमी हे मुखार वतले म्हणून. तेज नंतर कितें जालां स्पीकर सर, I had asked for the details and the copies of the proposal sent to the government by the Directorate of Tribal Welfare pertaining to the ST reservations of seats in 4 assembly constituencies of the state. Maka ek annexure dila. It is about the copy of the proposal sent to the Government of India by the Directorate of Tribal Welfare pertaining to the scheduled ST reservations of seat in assembly in the state, and it is written by the Secretary Minister to the Secretary Ministry of Law and Justice, Delhi, by Director of Tribal Welfare Dashrath Redkar. And the Speaker, tej nantar e letter kenna boroyli 24th 5th 2023 after the session. The ST population, they have threatened to boycott the Lok Sabha election. तेमी एक सगळ्यांक सांगला, तुमकांय ते मेळ्ळे, सगळ्यांक मेळ्ळे, मुखेलमंत्रीकय मेळ्ळे. तेज नंतर स्पीकर सर आमी प्रश्न केले की the details and copies of the communications received from the Government of Director of Tribal Welfare after sending the proposal pertaining to ST reservation of seats in 4 assembly constituencies, and the current status of the proposal pertaining to the scheduled tribes reservation of seats in 4 assembly constituencies. And the Speaker sir, as Zabab Choi, Zabab kit dila sarkaran. No communication has been received from the Ministry of Law and Justice Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi, with regards to this office letter of even number dated 24/5/2023. Munche Speaker sir, Mukhyalmantrin je double engine sarkar to munta, he has to use his good office. We cannot just play, Speaker sir, with this issue. There are several members. Of all 40 of us, anyone could be axed. We should be ready to be sacrificed for the ST community. But Speaker sir, हे मुखेलमंत्रीन ताबडतोब करपाक जाय. लोकसभा इलेक्शनाक नाल्यार ते सारखे रेव्होल्यूशन करतले. तुकाय असो पडो थिंगा, कोणा सोडपा न्हय. स्पीकर सर, तुकाय असो पडटले थिंगा. तूं आतां एक कस्टोडियन सारको हावजाचो आनी तुका मान आम दिताय आनी तुवें एक म्हाका दिसता डेलिगेशन मुखेलमंत्रीक सगळ्यांक व्हरचे जे तेणें सांगला, बाब आंतोनियोन जे सांगला. It is a very important issue. Let us not politicize it. I am also not politicizing. I am only placing facts of the answers as a follow-up
जे आम्ही सरकारा कडेन घातलेले तेज नंतर जे लेटरांतल्यान सेंटरांतल्यान कांय आदेश जाले ना. सो खूंय ना खूंय हें डबल इंजीन सरकार खूंय ना खूंय फेल जाता अशें दिसता. स्पीकर सर मुख्यमंत्री हांव निवेदनाक सांगता की 2003 सालाक जांकां ऑल ओव्हर इंडिया स्टेटस मेळ्ळें पळय तांकां म्हाका दिसता 3-4 राज्यांक तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें. आनी तुमचे म्हायती खातीर लेटेस्ट म्हणटा तें जम्मू काश्मीराक जें आसा न्ही म्हणजे आत्तांचें म्हणजे वर्सभरांतलें मागीर ताका डिलिमिटेशन कमिशन बसोवन तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिता. ह्या बेजाचेर म्हाका दिसता की होम मिनिस्ट्रीक आमी गोंयच्यान डेलिगेशन ताबडतोब वचून मेळप गरजेचें. थँक्यू स्पीकर सर. रुडाल. स्पीकर सर, गणेश गांवकारान जे रेजल्युशन हिंगा मांडलेलें आहा ST रिजर्वेशनाक ताका म्हाजो फूल सपोर्ट आहा. जालो न्ही ऑपोजिशन लिडर जालो न्ही उलयता जालो. सर डबल इंजीन सरकारान कितें केलां तें सांगता ताका. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डिक्लेअर्ड 3 communities गावडा कुणबी वेळीप एज अ शेड्यूल्ड ट्रायब इन द स्टेट ऑफ गोवा वायड नोटिफिकेशन नंबर 13/1490 dated 12/4/2003. अपोजिशन लिडर 12/4/2003 तेन्नाय डबल इंजीन सरकार असलें वयर आनी सकयल. पूण वयरान सकयल तेन्ना आतां आहा मरे कोण मरे म्हाजे मागीर इतले वर्सां तेंक कित्याक फोटो येताय इतले वर्सां ते आहाय केन्ना डेट सांगची आतां आहा न्हू तुगे डबल सांगता मरे हांव तेन्नाय असले तेंचे डबल इंजीन असले पळय न्हू ती दोनूय इंजिनां फेल जाल्ली. वयले फेल जाल्ले आनी सकयलेय फेल जाल्ले म्हणून 2003 दिल्या उपरांत सुद्दां तांकां रायट मेळपाक परत 2012 सरकार येवचें पडलें आनी तेज्या उपरांतूच तांकां रायट्स मेळ्ळ्या. अपोजिशन लिडर आयक तो आयकोंक जाय तें आयकना. तांकां सगळे रायट्स जे दिल्या पळय न्ही ट्रायबल आनी सगळे पयले फावटीची मिनिस्ट्री केल्या पळय न्ही तुमी आसले तुमी सांगताले ते ऑनरेबल स्पीकर हे ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले. ओके आनी सगळ्या ट्रायबलांक रायट दिल्या ते 2012 दिल्या. हेय रायट दिचे म्हणजे तूं मान्य केन्ना दितलो तो तूं मान्य कर तुझे डबल इंजीन सरकार कंप्लीट तुझे फेल असले म्हणून आमचे न्ही. तुझे डबल इंजीन सरकार कांयच काम इंजीन सरकार तूं मोठा तुगे आहा मोठ न्हू तुझे जेन्ना असले पळय न्ही रे वयर आनी सकयल तेजी इंजिनां न्हू टायरूय फुटलेले. The Office of the Chief Electoral Officer Goa has written a letter dated 25/2/2014 Election Commission of India readjustment of the SC/ST Parliament Assembly seat which is an ordinance of the Government of India official gazette 27/9/2013. आमच्या हांगासल्या इलेक्शन कमिशन ऑफिस बरयलें आनी तांकां लेटर गेलें. ताज्या उपरांत स्पीकर सर म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ ज्युडिशरी हांच्यांनी 3rd ऑर्डिनन्स 2013 काडलो तुमी सांगला तो. फक्त प्रॉब्लेम कितें एक जालो तोय सांगता हांव. प्रॉब्लेम हांगासर म्हणजे सगळ्यांची रिप्रेझेंटेशन एक द ट्रायबल कम्युनिटी सच एज उटा युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्स गोकुवेत मागीर गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब एक्शन कमिटी मार्मागोवा शेड्यूल्ड ट्रायब एसोसिएशन मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मार्मागोवा तांचें रिजर्वेशन आसा आनी ताज्या भायर एक पेमेंट शेट आतां जो MLA तेजें रिजर्वेशन आसा. जाल्लें कितें तर ज्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व दवरलेल्यो पळय न्ही तितून मया एक रिजर्व घातलेलें मदीं. सो जो थोडोसो डिले जालो पळय न्ही आतां आमी नवें रिप्रेझेंटेशन धाडपाक सो दॅट ताजें रिप्रेझेंटेशन येयलें तेन्ना ती कशी रिजर्व घातली हें म्हाकाय कळूंक ना तेन्ना. एज पर द सेन्सस 2011 the population of the ST community is 1,49,275 which is at 10.23%. म्हणजे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जावपाक जाय. Article 330 and 332 the Constitution of India speaks about the reservation of the Parliament. So according to that 4 constituency reserve jata. Article 82 of the Constitution of India speaks about the readjustment of the seat of the census. ताज्याच प्रमाणे उरलेली लेटर आमी बरयल्या मागीर. Okay, as per the section 3 of the delimitation 2002, the Ministry of Law and Justice हाज्या कडेन आमी आतां ऑलरेडी बरयले डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपा खातीर सांगला आनी जशें हॉनरेबल स्पीकरान रिक्वेस्ट केला पळय न्ही ओके त्या प्रमाणे आमी अलॉंग विथ द होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हाका जाता तितके बेगीन डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा एकदां सेट जालें काय परत खरें आतां सेन्सस जो आहा पळय न्ही वो 2011 सेन्सस धरून तांकां ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी 4 ज्यो आसा रिजर्व करचे पडटलो. आमी तशेंच रिक्वेस्ट केला कारण 2021 सेन्सस जो जावपाचो आशिल्लो पळय न्ही आतां फुडले एक्चुअली तो जावंक ना बिकॉज ऑफ कोवीड.
ते खरें 21चो सेन्सस कन्सिडर करून रिजर्वेशन दिवपाचे आशिल्ले बट तो जावंक ना आमी परत रिक्वेस्ट केला तो जरी जावंक ना आसत यू डोंट वेट फॉर द 2031 यू कन्सिडर द 2011 कन्सिडर करून तुम्ही जो आसा तो हे करचो म्हणून द डायरेक्टर ऑफ द ट्रायबल वेलफेअर हॅड रिटन अ लेटर 24 May 2023 टू द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ अँड जस्टिस लेजिस्लेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन कमिशन एज टू प्रोवाइड इन द आर्टिकल 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नरीड विदिन द सेक्शन 3 ऑफ द डिलिमिटेशन ऍक्ट 2002 हाज्या प्रमाणे आमी लेटरूय धाडला आणि ताज्यो कॉपी आनी ते सगळे आसा ती स्पीकर सर ह्या हावजाक हांव इतकेंच सांगपाक सोदतां की आमचें सरकार खूब सिरियस आसा की ट्रायबल रिजर्वेशन दिवपाच्या बद्दल लोकांक भडकोवपाचें काम करूं नाका रिव्होल्युशन करपाचें तो रिव्होल्युशन तो जागो जालो तो मागीर लोकांक सांगपा नाका माननीय मुख्यमंत्री आणि सांगपान ते ऑलरेडी केले एक प्रॉमिस केले रेव्होल्युशन भडकोवपाचें काम करता आनी काय स्पीकर सर अरे केन्ना जातले स्पीकर सर आतां येते असेंब्ली होणे कितें मेले आतां स्पीकर सर बसून घ्या रेव्होल्युशन जाले बसून घ्या माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही एक काम करचें की एक तुम्ही डेलिगेशन जे आसा ताबडतोब आफ्टर हें अधिवेशन जाले उपरांत एक होम स्पीकर सर तुम्ही जशें सांगला तशें आमी जे सगळे आमचे बाकीचे सगळे मेंबर्स आसा हांकां घेवन म्हणजे हांव आसतलो बाकीचो मंत्री बाकीचे इवन नातोन बाकीचे कोण येता तांकांय घेवन एक आमी होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हांकां मेळून तेजे रिप्रेझेंटेशन दिवपाची तयारी आहा आयच्या घडीक आमी हे रिजोल्युशन ह्या हावजांत आमी पास करता येस सगळ्यांची संमती आसा न्ही प्रश्न असो आसा थाराव मंजूर करपाची अनुमती दिवची काय कितें जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय आतां तरी अजुरी हय म्हण मरे हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव संमत जालो रेजोल्युशन वेंजी एक मिनिट Because I stand by to I stand by to move the private members resolution. Should I say? Okay. This House resolves that the government makes provisions for ensuring all the assurances given on the floor of the House to be fulfilled with a guaranteed time frame to ensure accountability and prompt fulfillment. You can Yes. Rao. सभागृह कसा ओके स्पीकर सर आमकां आतां परस जावपायलें आनी एज अ लेजिस्लेटर स्पीकर सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस किडनी डायलिसीस युनिट हॉस्पिसियो ICU करपाक एश्युरन्स दिली 30 days इन द फर्स्ट असेंब्ली सेशन लास्ट इयर मनसून सेशन सीफेरर्स पेन्शन एश्युरन्स दिले परमनंट करपाक लाडली लक्ष्मी 31 March एश्युरन्स दिले क्लियर करपाक स्टेडियम फातोर्डा स्टेडियम जो मोंते क्रुजा नांवान एक स्टँड करपाक एश्युरन्स दिल्ली आसली स्पीकर सर एज अ लेजिस्लेटर आमी घेताय इट इज आवर प्रिविलेज that we get assurances on the floor of the house and we are privileged to have these assurances आणि लोक जो चोयता हो सरकारान ते assurances fulfill करपा जाय सो एशकोन जेन्ना हे फंक्शनिंग ऑफ द हाऊस जायना आणि एश्युरन्सीस फुलफील जायना आणि एश्युरन्स कमिटी आहा ती कांयच हेच घेना मिटिंग्स ऑर्गनायज कोना सगळ्यांगे एश्युरन्सीस फॉलो अप करून कितें आहा त्यो सरकारा कडेन मांडना जाल्यार इट कुड बी अ ब्रीच ऑफ आवर प्रिविलेजीस स्पीकर सर एज अ लेजिस्लेटर आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. राजकीय घडामोडीच्यो खबरो म्हणजे इनसायड पॉलिटिक्स ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोयच्या औद्योगिक धोरण आणि आयपीबीचे कार्यपद्दतीत विसंगती. तत्वता मान्यताय मेळ्ळे उपरांत प्रकल्प हुमकळटात विजय सरदेसायाचो दावो. आयबीपी प्रकल्पांचेर विजयाची इव्हॅल्युएशन अहवालाची मागणी. पेडण्या येवपी मिनी इंडिया प्रकल्पाचेर उद्देग मंत्री माविन गुदिन्होन दिली विधानसभेत म्हायती. मिनी इंडिया आणि कॅसिनोचो कसलोच संबंध ना, मावितान केले स्पश्ट. फाटल्या 9 वर्सांत राज्यात 19,000 कोटींची गुंतवणूक. उद्देग मंत्री माविन गुदिन्होचो विधानसभेत दावो. 259 उद्देगीक प्रकल्पाक सरकाराची मान्यताय. किटला आयडीसी सगळ्यो सोयी आसतना सरकार उद्देग कित्याक हाडिना काय म्हणून आमदार एल्टनाचो प्रश्न. मंत्री माविन म्हणटा बरो उद्देग हाडटा, मात उपरांत विरोध करूं नाकात. जीटीडीसीचे मालमत्तेचे पर्यटन खाते करता प्रायव्हेटायझेशन. विजय सरदेसायाचो आरोप. आणि पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात बाबुशाक थकाय. सुनावणी प्रत्यक्ष हजर रावपाचे सूट दिवपाक केल्ली मागणी कोर्टान घेतली मानून जेनिफराचो अर्ज भायर आयलो. आणि आता खबरो विस्तारात. गोंय सरकाराचे औद्योगिक धोरण आणि सरकाराच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ म्हटल्यार आयपीबी ह्या दोनांय मदीं ताळमेळ ना अशें विजय सरदेसायान विधानसभेत उलोवप केले. औद्योगिक प्रकल्पाक तत्वता मान्यताय मेळटा, मात ते हुमकळटात. 2019 सावन 80तले फक्त 13 उद्देगीक प्रकल्प चालीक लागल्यात अशें विजय सरदेसायान सांगले. सरकारान हे संबंधी इव्हॅल्युएशन अहवाल तयार करचो अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्या. मंत्र्यान आतां सांगलें की 259 प्रोजेक्ट्स अप टू नाव एप्रूव जाल्या. 19,000 कोटीचो इन्व्हेस्टमेंट हाडला आनी 54,252 एम्प्लॉयमेंट जातलो. स्पीकर सर, हो पोस्टपोन क्वेश्चन आमी करूंक नाशिल्लो, तुमीच केल्लो. आनी हो पोस्टपोन क्वेश्चनान उत्तर अशें मेळटा की एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट म्हणून 2014 केलो बेस्ड ऑन एन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी. मागीर एक NGO कोर्टान गेलो म्हणटा तुमी कितें म्हणलें की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून आमी नोटिफाय करचे ना. मागीर तुमी 2021 गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एंड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लियरन्स एक्ट म्हणून पास केलो. आनी ताजे मागीर तुमी 5,20,000 स्क्वेअर मिटर्स प्रायवेट लँड कन्वर्ट केलें. आयका, युअर आन्सर सेज दीस. आनीक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून ती डिक्लेअर केली. आयडीसीचे लँड तुमी आयपीबीन 5,74,000 स्क्वेअर मिटर्स दिले. आउट ऑफ वीच 1,76,000 तूं मंत्री म्हळ्यार जुलय 2019 हो सरकार आसतना मुखेलमंत्र्या अंडर जाल्लें आहा. इन अदर वर्ड्स 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाली. कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले. आणि तुका दिसता की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स हॅज द ऑब्जेक्टिव्ह बीन अचीव्ड. सांगला 5,24,000 कन्वर्ट केले. इट इज पॉलिसी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड अँड टू फॅसिलिटेट द इंडस्ट्री टू कम अप टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. एज आय टोल्ड यू, मोर देन 45% स्पीकर सर गोंयकार आसा. आमी डेटा घेयला ते हांव आनिकूय डिटेल हाडटा. हे पळय म्हणटा सगळे भायले येता, दाखयता हांव कशे गोंयकार आहा ते. आनी हांव आतां तांकां कोण न्यू प्रपोजल येता तांकां सांगता स्टार्टिंगाकूच तुमी गोंयकार घेवपाक थोडें ट्रेनिंग दिया इंडस्ट्री येवच्या आदीं, सो दॅट मोर गोन्स विल बी एम्प्लॉयड. म्हणून सर स्पेसिफीक क्वेश्चन आसलो, हाऊ मेनी जॉब्स हॅव बीन क्रिएटेड. हें भाशण नाका, फिगर सांग. स्पीकर सर, हांवें ताका सांगिल्लें हांगा व्हेरी क्लियरली proposed employment is 54,000. अरे बाबा ते पळय 2000 खबरो नाका. आय एम आस्किंग यू स्पेसिफिक फ्रॉम 2020 5,20,000 स्क्वेअर मिटर जमीन तुम्ही कन्वर्ट केली, IPA केली. तातूंत कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले. मामीन एकूच मिनिट. There is 2,899 job has given for the Goan employment. 2,899. तो सांगता सर, जो आन्सर मुख्यमंत्री दिता. I got the answer. I'll just rebut him. See, स्पीकर सर एक मिनिट. What is your specific question? बोर्ड तांकां जमीन दिवप ना. प्रपोजल अप्रूव्ह केला पण आयडीसीन प्लॉटच दिवंक ना.
सो इन अदर वर्ड स्पीकर सर, इन प्रिन्सिपल अप्रुवल तुका मेळटकर एक्च्युअल अप्रुवल मेळत ना. सो हांव एक मागता गव्हर्मेंटा कडेन स्पेसिफीक एक इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट तुम्ही केला तुम्ही करतले अंडर प्रोजेक्ट्स ऑफ IPB सो दॅट इट इज इन ट्यून विथ द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी. इतलेंच म्हजो क्वेश्चन की हे तुम्ही करतले काय म्हणून इव्हॅल्युएशन, बिकॉज युअर इव्हॅल्युएशन यू हॅवंट डन, यू आर जस्ट गिविंग फिगर्स. No. These are all cock and bull stories. तेमी आमकां एक डेटा दिला, हांवें विचारलें कितू गोंयकार कामो हे लिस्ट आय विल प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. इन दीस स्पीकर सर इट हॅज शोन सगळे एक इंडस्ट्रीन 55 गोवन जुमो आहा. हे लिस्ट म्हजो आज क्वेश्चनूय आशिल्लो, IPBन जेन्ना प्रोजेक्ट्स अप्रुवल दिलें आनी GIDCन प्रोजेक्ट्स अप्रुवल दिलें ताका टायम लिमीट आसा काय ना, विदिन पर्टिक्युलर पिरियड इंडस्ट्री इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट. विजय सरदेसाय बसून उचामूड जाता. एकूच म्हाका सांगपा जाय, येवपार आय सेड विदिन रिजनेबल टायम. वन्स द होल एक्सरसाइज इज डिजिटाइज, when it will be available on the dashboard, all your questions will be automatically answered. कोण येऊ ना, आम्ही action. What is reasonable? I will fix a reasonable time in due course of time. Have you not? पेडण्यान येवपी मिनी इंडिया प्रकल्पाचो कॅसिनो कडेन कसलो संबंद ना म्हणपाचें स्पश्टीकरण उद्देग मंत्री माविन गुदिनोन विधानसभेत दिलें. मिनी इंडिया प्रकल्पाची संकल्पना ही देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यो सांस्कृतीक आनी नामनेच्यो वास्तू दर्शवपी आसतली अशें गुदिनोचें म्हणणें. आता तू एक बरो प्रश्न विचारलो. मिनी इंडिया पेरणे येता, सावता येयना, तुका हांव मुद्दम सांगता तो प्रोजेक्ट कितें, तीन कसिनो कांय ना. दोज आर मॉडल्स एंड रेप्लिकास ऑफ एवरी स्टेट. गोंय दाखयतले कितें आहा थिंगा. आमगे पेंजीम चर्च आसा, आमगे टेम्पल्स आहा, सगळे बरे बरे टेम्पल्स आहा म्हणजे गोंय दाखोवपा. दिल्ली दाखयता जाल्यार कुतुब मिनार आसा, इंडिया गेट आसा.